सर्वेस्पुरा वाकाना सगळ्या मशानो देवाका येऊन कोरा उल्हासाने सर्वेस्पुरा वाकाना सगळ्या मशानो देवाका येऊन कोरा सर्वेस्पुराची सेवा कोरा आनंदाची मुक्ती कोरा सोगीता गावून गावून भितो सोरा सोतो सारिया देवा मुका Bapaci, ani putaci, ani powitatmiaci nawi. Amcia sumia Jezu Chrystaci kurpa, Devaco Bog, ani powitatmiaco ikvod, tumci sovehi asum. तुमची सोवे आसू मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय वस्तूचो कारबार प्रमाणीकपणान चलोवंक आनी आपल्या वरगुणा उद्देशी देवाचें राज बांदून हाडूंक पवित्र सभा आमंत्रण करता. आयचो सेवा धर्म आमकां प्रमाणीकपणान जिवीक आपयता. प्रमाणीकपण म्हणल्यार आमी सगळीं स्वताची मनशां जावंक आनी आमचें जिवीत जियेतना आमकां गूण दिल्यात, आमकां वरगूण दिल्यात, ते वापरून देवाचें राज विस्तारूंक, देवाचें राज परगटूंक. तर आमच्या जिविताची वाट चलता आसतना आमच्या गुणाचो वापर करुया. देवाचें राज परगटूंक देवान दिल्ली आज्ञा पाळून सगल्यांक ताचो मोग विस्तारूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर सगल्या आमच्या पातकांचो आमी गुणाच करुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. हे बसोत भाग्यो सदांच आंकुवार मरे सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. हे मिसा भेटयता फ्रँकी बारेटो हाच्या इतिहासा बसत देवाचो शुभ आशिर्वाद ताचेर आमी मागुया. ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा,
तुवें पाडोवाच्या बागयोन आतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांताक आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगले आमच्या गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो दिव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याचे एकपडान जो जियेतान रातभर चलयता सासनाच्या ससना. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी एलिजा शाफाताच्या पुता एलिजेवारशी आयलो. हो 12 बैलांची जोतां घेवन शेतान तास घालतालो आनी 12वें जोत आपणे दवरलोलें. ताचेशी वचून एलिजान आपले नेस्पा आवरण ताचेर उडयलें. तेन्ना आपले जोत सोडून एलिजा फाटल्यान गेलो. ताणें म्हणलें, पयलीं म्हज्या बापायचो आनी आवयचो उमाव म्हाका घेवन दी, उपरांत हांव तुजे फाटल्यान येतां. एलिजान जबाब दिलो, वचून ये. हांवें तुका कितें केलां? एलिजो ताचे फाटल्यान वेतालो तो परत आयलो आनी बैलांची जोडी घेवन ताणें तांकां मारले. सूं घेवन तांचें मांस रांदलें आनी आपल्या मनशांक दिलें आनी तांणी तें केलें. उपरांत तो उठलो आनी एलिजा फाटल्यान वचून ताची सेवा करूंक लागलो. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा तूंच म्हजी 2 ग्रेस्काय. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात. म्हजें दायजोणें तुजे सादीन राखून दवरलां. जबाब, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिनवासतां. रातचे पर्यान म्हजें कालीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालचो ना. जबाब, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात. देखून म्हजें कालीज उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सोंसकायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मोदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Sorvespora, soy, sorvespora, soy, sorvespora, soy, sorvespora, soy, sorvespora, soy, sorvespora, soy, sorvespora, soy. मोठे कालीस तुझे खुशेचे चाकरेक लाय आनी उपकार करून तुजी समोर म्हाका शिकय.
Sois corax, sois corax, sois corax, sois corax, sois corax, sois Sorves potum ce sove asum. Luca pormore Gesù Christa ce shuhu votoban. Oi maduca somia. जेजून आपल्या शिसाक म्हणे हे मात जाणू जायात खंयच्या वक्तार चोर येतलो तो घोराचो दोनी जाणो आसलो जाल्यार दुबावा वीण तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घोर फोडून नागूंक दिवचो नासलो. तुमी तशेंच तयार रावात कित्याक चिती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, सायबा, आमकांच वो हेरा सोबेस्ताकूय ही वोपार सांगताय. जेजून अशी जाप दिली, घोरान आसलोल्यांक वखदार गोवाचें माप मेजून दिवंक दुनियान आपल्या गोरेब्याचेर सोत्या दिल्लो कोण विस्वाशी आनी शाणो कारबारी जायतसो तुमकां दिसता. आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करीत आसता ताका मेळत तो चाकोर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, आपणा कोडे आसा तितल्याचेरूय तो ताका सोत्या दितलो. पूण परत येवंक म्हजो दोनी लांबाय करता अशें तो चाकोर आपणाच भितर मोडून हेरां चाकराक आनी चाकोरणीक मारून आनी आपूण खावून पिवून आनी बेबदिकाय करूंक लागत जाल्यार तो रावो नासलेल्या दिसाक आनी तो नोकलो आसलेले घोडयेक त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका पेल्यान काडटलो आनी अविस्वाशा बरोबर ताका भायर उडयतलो. आपल्या दोनयाची खुशी कितें तें जाणो जावनूय ती पाडूंक तयारी पर्यंत करूंक ना तसल्या चाकराक खूब सोत्याचो मार पडटलो. ती कितें तें नोकळो आसलेल्यांक ताच्या कर्तुबांक कास पावो जाल्यार ताका थोडेच सोडटे पडटले. ज्या कोणाक चड दिल्लें आसा ताचे कडच्यान देव चड मागतलो आनी जे कोणाक चड पातयल्लें आसा ताचे कडल्यान देव चड घेवंक रावतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय वस्तूचो कारबार प्रमाणीकपणान चलोवन पवित्र सभा देवाचें राज विस्तारता. प्रमाणीकपण म्हणल्यार कितें काय? प्रमाणीकपण म्हणल्यार सत उलोवंक, टू बी रायचस. जें कितें हांव उलयतां आनी करतां तें एक जावप. प्रमाणीकपण म्हणल्यार दोंगेपण पयस करप. आनी जेजू म्हणटा प्रमाणीकपणान देवाचें राज विस्तारूंक जाय. जेजू म्हणटालो जिवीत बदलात, देवाचें राज लागीं पावलां. देवाचें राज तुमकां दिसता ते भाशेन येवचें ना, पूण देवाचें राज पयलींच आयलां तें आमी आमच्या जिवितान मानून घेवंक जाय, आमी तें ओळखून घेवंक जाय. मोगाळ बाबडीनो, पवित्र सभेचो मुखेल वावर म्हणल्यार देवाचें राज परगटूंक, देवाचें राज विस्तारूंक. आनी हें करता आसतना इगोर्ज मातेर आमकां जायत्यो वस्तू आसात. भाटां बेसां आसात, दुडवांचो कारबार आसा, आनीक जायत्यो वस्तू आसात
ज्यो आमकां देवाचें राज विस्तारूंक आदार करता. आमच्यो व्हडल्यो इमारती आसात ज्यो देवाक भोजूंक देवाक नमस्कार करूंक आमकां आदार करता. नवे कोरार आमकां मेळटा पयलीं क्रिस्तांवां भाटां बेसां विकतालीं, सगळे दुडू हाडून शिसाच्या पांयां पोंदा दवरतालीं आनी ती म्हणटालीं तुमी वापर करात देवाचें राज विस्तारूंक देवाक परगटूंक. आनी शीस हे दुडू बऱ्याक वापरताले. आयज पर्यान जायतो लोक इगोर्जेक भेटयता जावं हे दुडू वापरून गरिबांक कोण नासलेल्यांक आदार दिवंक, जावं इस्कॉल बांदूंक, जावं हॉस्पिटलां बांदूंक, हे भाशेन दुडवांचो आदार दिवन वस्तूचो कारबार चलोवंक सगल्यांक आमकां आदार करता. मोगाळ बाबडीनो, हे चलोवपाक इगोर्ज मातेन जायत्यो कमिटीज आसात. जावं फाब्रिका आसा, जावं कॉन्फ्रारिया आसा, जावं कॉन्फ्रे आसा. फाब्रिका म्हणल्यार द एडमिनिस्ट्रेटीव बॉडी जी भाटां बेसां पळयता, ज्यो सगल्यो वस्तू पळयता. कॉन्फ्रारिया म्हणल्यार अ स्पिरिच्युअल बॉडी जी आमकां ओत्मीक वाटेन वाडोवंक आदार करता. कॉन्फ्रेटर्निटीज म्हळ्यार भावपणान आमी आमचें जिवीत जिवंक. आनी हें चलोवपाक सेक्रेटरिएट ऑफ कॉन्फ्रेटर्निटीज म्हणल्यार बिस्व साहेबाच्या घरांत एक खातें आसा जें हें सगळें पळयता. भाटां बेसां पळयता, इगोर्ज मातेचो दुडू पळयता आनी हे भाशेन वस्तूचो कारबार पळोवन देवाचें राज विस्तारूंक, देवाचें राज परगटूंक आनी हें करता आसतना प्रमाणीकपणान करूंक, स्वतान करूंक. आनी हाका लागून दर वर्साक इगोर्ज माता एक बजेट तयार करता आनी हे बजेटा प्रमाणे आपलो वावर फुडें व्हरता. मोगाळ बाबडीनो, ते एक इश्ट आसलेले, 12वेक शिकताले आनी हे शिकपाक खूब हुशार आसले, पूण जायते फावटी ते कॉलेजीक वचना नासले. आनी एका दिसाक तांकां टेस्ट आसलेले. हे ते दीस पिकनिकेक वेतात आनी तेन्ना दुसऱ्या दिसाक टिचर विचारता तुमी खंय गेल्ले. ते म्हणटात आपले गाडयेचो टायर पंक्चर जाल्लो, फुटी मारतात. आनी टिचर तांकां एका एकाक कुशीन व्हरतान विचारता गाडयेचो खंयचो टायर पंक्चर जाल्लो. आनी ते वेगवेगळो टायर सांगतात आनी हे भाशेन तांची फोट ओळखून घेतात. मोगाळ बाबडीनो, आमच्या जिवितान आमी फोट्यो मारूंक न्हय, पूण स्वत उलोवंक, स्वतान जीवंक आमकां आपयता. आमच्या कुटुंबान आमी कशे तरेन चलता गाय, एकामेकांक मान रिस्पेद दिता, एकामेकांक आमी उलयता गाय. जावं आमच्या इस्कॉलान आमी शिकतना जें कितें टिचर सांगता तें आमी आयकता गाय. एग्जामीक आमी कॉपी मारता गाय, वा आमी बरे भाशेन आमची एग्जाम आन्सर करता. जावं वावराचे सुवातेर आमी कशे भाशेन वावर करता, दुसऱ्यांक दाखोवन करता, हो दोनी आसा, हो पात्रांव आसा म्हूण आमी तो वावर करता. मोगाळ बाबडीनो, आयचें पयलें वाचप एलिजेव प्रवाद्याचे आपोवणें आमकां मेळटा. एलिशा आसा आनी एलिजेव आसा. एलिशा प्रवादी आपलें आवरण काडटा आनी एलिजेव प्रवाद्याचेर घालता म्हणून की देवान तुका विसरून काडला, आतां तुजो वावर कर. आनी एलिजेव प्रवादी बैलाक मारून एक व्हडलें जेवण करता आनी सगळ्या गरिबांक जेवण वाडटा आनी भाशेन आपलो वावर सुरू करता. जाल्यार आयच्या शिव वर्तमानांत विस्वासी चाकोर आनी अविस्वासी चाकोर दोन चाकरांची खबर केल्या. विस्वासी चाकोर आपलो वावर करता जाल्यार अविस्वासी चाकोर आपलो वावर करिना. विस्वासी चाकोर दोनी आसूं वा नासूं वावर चालू दवरता, जाल्यार अविस्वासी चाकोर दोनी नासतना बेबदी काय करता, मौजा मारता. विस्वासी चाकोर जिवितांत जागृत आसा जाल्यार अविस्वासी चाकोर शेणबणायेन जिमेन आपलो वावर करता. मोगाळ बाबडीनो, आमी आमकांच विचार करुया, आमी कसले चाकोर जाले गाय. आमी वावर करतना आमकां दुसरें पळयता, आमचो दोनी आसा आमी वावर करता, वा आमचो कायदो म्हूण आमी वावर करता. आमच्या जिविताची वाट चलता आसतना देवाचें राज विस्तारूंक, देवाचें राज परगटूंक आमी स्वतान जिवीत जिवया. आमचो मानमेन आसा फोट मारूं नाये.
आनी पेल्याचें नांव उबो राई केरीत भाशेन स्वतान जिवी जिवंक जो देवान आमकां वाव दिल्लो आसा देवाचें राज विस्तारूंक देवाचें राज परगटूंक आमच्या जिवितान आमच्या उतरां कुरण्यांतल्यान आमी हो वावर फुडें व्हरूंक आमकां सगल्यांक देवाचो आदार देवाचें बळ ह्या मिसान आमकां मागुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. आमचे पवित्र सोबीच्या फुडाऱ्यांनी आगोड परिस्थितींत लेगून आपल्या हाताक आसलोले पोरजेक बरें मार्गदर्शन दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. सुर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. सुर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या जिवितांत आमी सदांच देवाचे येवजणेक उक्ते आसूंक आनी देव दाखयता ते वाटेंतल्यान आमी प्रमाणीकपणान चलूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. सुर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. सुर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. हे मिसा बेटेंत आपलें इंतेसांव भेटयता फ्रँकी बारेटो देवान ताच्या कुटुंबाचेर सुभा आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सुर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. सुर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. ओगेपणान आमची मागणी आमच्यो गरजो जे कितें आमी मागूंक आयल्या आमी देवा मुखार दवरुया. बो दोयाळ बापा ही सगळी आमची मागणी तूं मानून घे. आमच्या जिवितान प्रमाणीकपणाचे मनीस आमकां कर. सोत उलयतले सोत जियेतले आनी स्वता वरवीं तुजें राज पुरगोडटले. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारे वेळार आमी गायन करुया C17 पेज 35 C17. Goa Polio, Bari Polio, Nelsa
Shiva, Shiva, Musa, Mocha Baba, Goli Vara, Jesu Pitu, Chivi, Mocha, Isa, Pitu, Sada, Mocha. Shiva, uno, Fason, Kore, Mocha, Suru, Chivi, Suru, Koshin, Papa, Jesus, Soe, Tuka, Chivi, Moche, Mucham, Suru, Chivi, Suru, Jesus, Soe, Tuka, Chivi, Moche, Baba Mukar Mocha Jiva Narog na swat Posles na Kachirut ka kebya gori Aloni su Chivi Moche Jisu Parolo Yaroka Saka Rogot Sod Moreche Munsham Suru, Chivi Suru, Koshin Papa, Jesus Soe, Tuka, Chivi Moche. मोशा बाबा बहिणीनो मोचे तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसले सा बुडभागात हे तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या मनात आणि वैरी आमच्या याकडे पवित्र सुरेच्या दवा सुरेस्पोर मानून घे. स्वर्गीच्या बापा तुझी मोहिमा परगटूंक पवित्र आत्म्यान भाग्योंत आंतोनीची मोत उजवाडायली. त्याच पवित्र आत्म्याक धाडून आमी समरुमताम त्या गुटाची चड आनी चड आमकां ओळख दी. ताच्या आदारान तातूंत फावो त्या मनान वांटो घेवंक आनी दिसपट्टे जिणेन ताचो फळ काडूंक हेरांक भावार्थाचो उजवाड दिवंक आमकां आदार दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सोर खाडी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो खायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभशाक ताच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दिता निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorves por tu
Sorvesporaci navieta, eta takasoy. Ursorgi, tuka soy zo. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर मुची तेच पोरीचे बोण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक करारचें रगत पातकांचे मोक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोवतलें हे म्हज्या उगडसाक करात Bavartaso gut porgotuja. Gesù melo, Gesù ci mozzala, Gesù non viene dolo. Gesù melo, Gesù ci mozzala, Gesù non viene dolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडूणची कास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुरान रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागियोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परसडीत मुखामळ पडूंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ह्या वेळार तुमची मागणी देवा मुखार दवरात आंकुवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती भागिवंत सुजे भागिवंत आतोन भागिवंत धर्मता आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या जिवितान आमी स्वत उलोवंक स्वताचे मनीस जावंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड आमी मागया आमचे बाबा सर्गीच्या जरायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस
आनी आमकां थायल्ले पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन ओतरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासोकी पोती आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोरमृताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातक्याचेर न्हय पूण तुजे पवी सोबेच्या भावात्याचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान रासभर चलयता सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकुतकोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकुतकोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान सगळी आमी सुभागी तुमी ते म्हजे भितर येवचे म्हाका खबना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी जेजूक आमच्या काळजांनी शोक वयताना गायन करुया D40 पेज 69 D40 Sorgi udo Jesu dilo Amna oslo favoraslo Amso Jesu Cemor salo Amce admin bukit Paulo Jesu
प्रार्थुया. मोगाळ बापा, स्वर्गीच्या जेवणान वांटो घेवन नव्या जिवान आनी गोठायेन आमी भरल्या. बागयोंत आतोनीची शिकवण पाडून आमकां तुवें दिलाय त्या देण्या पासत निरंतरी तुका दिनवासूंक आमकां फावो कर. आनी आमचे भोंवतणी आसलेल्या नेणारांक भावार्थाचो उजवाड मेळोसो कर. तूच आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. आयज सांजे 4:30 वाजता मिसा उपरांत 6 वरांचेर आमचे वेस्प आसतले. तुमी सगल्यांनी हे वेस्पाक वांटो घेवचो. इंग्लिशींतल्यान मीस आसचें ना. वेस्पराच्या मिसाचेर आमी नवे कोंफरार भावा भयणींक कोंफरारीन भितर काडटले. फाल्यां बागयोंत आंतोनीची परब. मिसा हे बरी. पयले मीस 5:30 वाजता, दुसरे मीस 7 वाजता इंग्लिशींतल्यान, तिसरे मीस 8:30 वाजता आनी दोबाशीक मीस 10 वरांचेर. कोणाकूय मिसाचे इंतेसांक भेटूंक जाय वो इगोर्जेक डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार आमचें ऑफिस उक्तें आसा, थंय तुमी वचून दिवचें. मिसा उपरांत सोविनियर रूम उक्तो आसतलो, थंय धर्मीक वस्तू मेळटात. आमचे 2 व्हिलर्स पार्किंग इगोर्जेच्या कंपाउंडांत जातलें आनी 4 व्हिलर्स पार्किंग लॉटांत. जाणट्यांक आनी पिणेमतांक आमी केरीत सुवातो दवरलेल्यो आसात, थंय तुमी बसचे न्हय. तुमची कुमसारां आयकूंक फादर हायसिंड आसा. मिस चलता आसतना आनी मिसा भायर लेगून तो कुमसोदरीन हाजीर आसतलो. तुमच्यो सत्र्यो आनी रेनकोट भायल्यान स्पेशल स्टँड्स आमी केलेलीं आसात, ताचेर तुमी लांबोवचीं. फाल्यां पुर्बे दिसाक तियात्र आसतलो, जो जातलो आमच्या इगोर्जेच्या कंपाउंडांत. टिकेटी इगोर्जेच्या आदाराक विक्रेक आसात. वुमन्स सेल्फ हेल्प ग्रूप बॅन स्टँडार खावपाच्यो वस्तू विक्रेक दवरल्यात. तुमी त्यो घेवन तांकां आदार करचो. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्यवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणे. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोलीं विस्मितां आयकून व्हडा बोरवोशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाल नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका झाडवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर मोशें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर मोशें मन झाडवायेन. पेटोय मोशें काडीस प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इस्ता, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उशीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काडीस तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेगेन आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भक्षण दितलो
आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. भागिवंत आंतोन दुखेस्ताच्या भुजवंडरा तुजी दोयाळ नदर मोशेर घाल आनी मोशे दोलडीरपण आनी उपद्रे, मोशे हुस्के आनी खोती, मोश्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे बेगीन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोतींतलो म्हाका निवार. तुका जाय ते हे वेळार माग. ओचोऱ्यांच्या भागिवंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मोळाय आनी कोणवडाय, तोणाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्याक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवणी ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं दमनासतना विनोदी कर. आमेन. Tony, Ozoria Boca, Portugal, Sodo, Olo, Portugal, Tuja Gronca, Gelta Boca, Palo Shizu, Raya Soraza, Tuja Gronca, Gelta Boca. Sembra